बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोरेस्पो तुमचे सव्य आसूं आणि तुमचेही सोबे आसूं. प्रितीच्या बणी भावनो ह्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना आयज किरीत भाशेन आमी लौकिकाचो आयतार पाळटा. दर एक क्रिस्ती मनीस पयत स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या कार्यान वांटो घेता आनी हो वांटो न्हयच फकत त्या दिसा पूण आख्खें जिवीतभर, आख्खें क्रिस्ती जिवीतभर आपणाच्या उतरांतल्यान, आपणाच्या कोन्यांतल्यान जेजूचो रूपकार जावंक दर एका क्रिस्ती मनशाक जाण आसा उलो. आमचें चालतें जिवीत जियेतना आमचें कार्य जेजूक साक्षी जावचें कार्य फुडें व्हरूंक ताच्याच वावरान आतबोट घालूंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा आनी बळ मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल सांतान दूख दोतोल्यांक बोगसणी दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकुतकोर, सोमया काकुतकोर, तूं पातक्यां कापोंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, आमचे खातीर तूं देवबापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकुतकोर, सोमया काकुतकोर, सोर पदिदाद देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सोरेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदिदाद देवपा, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमया देवा देवाचे शेलये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवबापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, कोमिरा भाशेन संवसार बदलूंक आनी ताका नवें जिवीत दिवंक शिव ऑटोमनाचें उतर तुवें आमकां दिलाय. तुजे येवजणे प्रमाणे भावाट्यांची अदीक व्हड संख्या संवसारीक कारभार आनी राटावळी चलोवन समाजाचे प्रगती खातीर वावुरतात. क्रिस्ती जिवितान सदांच आपआपल्या कामा वरवीं संवसारांत तुजें राज तापोवंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं जो जियेता आनी रासवो चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. लोक गोंटीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सोर्वेस्पोर कुपान देवून आयलो आनी मोइजेसा कडेन उलयलो. उपरांत ताचे सोवें ओत्मो आसलो तातलो थोडो काडून ताणें 70 जाणट्यांक दिलो. तांचेर ओत्मो देंवलो तेन्ना तांणी संदेश दिलो, पूण उपरांत तांणी आनीक संदेश दिलो ना. दोग मनीस पेण्या मैदानार रावलोले. एकल्याचें नांव एल्दाद आनी दुसऱ्याचें नांव मेदाद. तांचेरूय ओत्मो देंवलो. जोरूय ते तोंबुशी वचूंक नासले, तोरूय नेमलोल्या मोदें तांची नांवां आसलीं. ताणें पेण्या मैदानार संदेश दिवंक सुरू केलें. एक तोरणाटो ही खबर मोइजेसाक सांगूंक गेलो. ताणें म्हणलें, पळय, एल्दाद आनी मेदाद पेण्या मैदानार संदेश दितात. तेन्ना भुरगेपणार थावन मोइजेसाचो सेवक आसलो तो नुनाचो पूत जोशुवे अशें म्हणूंक लागलो, म्हज्या दोनया मोइजेसा तांकां मना कर. पूण मोइजेसान ताका जबाब दिलो, म्हजे पासत तूं निड्डूकाय करताय?
सर्वेस्पराची सगली पोरजां प्रवाद्याची जाल्ली जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांचे भितर आपलो आत्मो घाल्लो जाल्यार हांव कितलो खुशी. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. अनेकदा म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची समूर्त सर्व बरी जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेणट्याची जाणवाय. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. देखून तांतल्या तुज्या सेवकाक मेळटा जाणवाय आनी तांकां पालो दिवन तो व्हड इनाम जोडटा. पूण आपल्या सगल्या चुकींची कोणाक ओळख आसत. नेणारपणान केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका बोगूस. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. आनी तुज्या सेवकाक गोरवी जावंक दिवं नाका. गोरवाक म्हजेर अधिकार चलोवंक निर्मू नाका. तेन्ना हांव गुन्यांवा विण चलतलो. व्हडा पातकांतलो मेकळो जातलो. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. भागिवंत जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता. तुमचेर येवचे आसात त्या हाल उपाद्र्यांक लागून विलाप आनी रडून रुदोन करात. तुमच्यो गिरेस्कायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां सासनाशे केल्यात. तुमच्या भांगाराक आनी रुपयांक कळोम लागल्या आनी ती तांची कळोम तुमचेर आड गोवाय दितली आनी उज्या पोरी तुमचें मांस खातली. सोपूंक पावल्यात तसल्या निमाण्या दिसाक तुमी गिरेस्कायो पुंजायल्यात. तुमच्या शेतांची लुवणी केल्या त्या वावराड्यांक जी तुमी मजुरी दिवंक ना ती आतां तुमचेर आड बोब मारतात आनी तुमी तांच्या हाल हुयेल्यांचो साद दोलबाराच्या सर्वेस्पराच्या कानार पडला. ह्या संवसारान तुमचें जिवीत सुस्त आनी कामचाराचें जालां. पिडापीड दिवन तुमी मातल्यात. ह्या निरपराध्यांचेर फरमोण मारून तुमी तांकां जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आड बळ करूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. सोम्या तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोली कर. तुमचे सव्य आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. मार्गो परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवान उलोवन जेजूक म्हणले, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मोनो केलो. पूण जेजून म्हणले,
ताका मना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विस्मिता करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयतीत सो कोणूच ना. तर आमचेर आड ना, तो आमच्या बागा आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र बोर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका अंतोचची ना. पूण बाट दोतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडूं ओडटा तसलें एक दांत्याचें पेड ताच्या गोळ्याक बांदून ताका दोरयान बुडयल्यार अदीक बरें जातलें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातरून उडय. 2 हातासून एमकोणान पाळो ना तसल्या उज्यान वेचे परस लुंडो कसो जिवीत भर सारल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातूर. 2 पांय आसून एमकोणान तुका उडयलेल्या परस थोंटो जावन चासनाच्या जिवितान भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो उमटून भायर उडय. 2 दोळे आसून एमकोणान तुका उडयल्या परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यान भितर सरूंक तुका एमकोणान ताचो किडो मरून मरना आनी उजो केन्नाच पालो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमी पॅन्डेमिकान आसा आनी ह्या पॅन्डेमिकान ही कोविड-19 ही पिडा आख्ख्या संवसाराक भिरांत हाडल्या. जायतीं जाणां आमची मनशां लागशिल्लीं मनशां हो संवसार सोडून गेले ही पिडेक लागून. आनी असले दीस आसतना हे पिडेक लागून जांकां पिडा जाल्यार तांणी घरांत भितर रावंक जाय. आयसोलेशन, जेवण खाण ना, जेवण खाण दुसऱ्यांनी दिवपाक जाय. आनी अशें आसतना जायतीं जाणां आमची भाव भयणां एकामेकाक पावल्यान दुसऱ्यांक हे पिडा सोंसतेल्या भयणीक भावांक आपणाक जेवण तांणी दिलां हो दुसरो आदार तांणी दिला. अशेंच एक ल्हानशी काणी आसा. एक अस्तोरी निशा भगत ल्हानशे आपणाचें दुकान खाणावळ चलयताली आनी ह्या ल्हानशे खाणावळी वरवीं ती आपणाचो दिसपटो गिरास जोडटाली. जेन्ना ही कोविड-19 ही पिडा लागली पळय तेन्ना ही बायल कितें करता काय, ही बायल जेवण रांदता. सकाळीं भितर उठून हें जेवण तयार करता आनी हें जेवण तयार करून टिफिनांनी भरून वून रुचीचें जेवण व्हरोन पिडा सोंसतेल्या भाव भयणाच्या घरा मुखार व्हरोन दवरता. प्रितीच्या भयणी भावनो, निशा भगत हे अस्तोरे कडेन कोण वचना जायत नॉर्थ इंडियेंतली आनी थंयसर हे ल्हानशें बरी कोन्नी करून जेवण करून ती दुसऱ्याक गोजेवंताक पिडेक सांपडलेल्या भाव भयणांक ती पावता. येद व्हडली महान कोन्नी ती करता. आमी जाणो हो वावर इगोचेचो गाय, हो वावर इगोचेन वावुरतेल्यांचो गाय. दुबावेरेत इगोचेन वावुरतेले भाव भयणां जायतो वावर केला. इगोचेन पवित्र सभेन जायते जाणां हे पिडे वेल्यार पावल्यान आनी न्हयच फकत इगोस पावल्या, न्हयच फकत पवित्र सभा पावल्या, जायतीं आमची भाव भयणां जावं ती आमच्या धर्माची वा जावं दुसऱ्या धर्माची ह्या वेळार एकामेकाक दुसऱ्यांक ती पावल्या. आयज आमी लोकिकांक भेटयलेलो आयतार आमी पाळटाव. दर एक लोकीक जाण आसा देवाचे हातयार आनी देवाचे हातयार म्हणटच देवाचो वावर फुडें व्हरपाचो दर एका लोकिकाक एक कायदो जाण आसा. आनी खेरीत भाशेन आमकां क्रिस्ती मनशांक आमचो कायदो दुसऱ्यांक क्रिस्ताची रुपकारां सांग. देव कोणाक विचून काडटा काय? फकत पाद्रींक आनी माद्रींक? गेल्या त्या आयतारा आमी आपणाक भेटयलेलो आयतार पाळटाव. देवाचें कार्य न्हयच फकत पाद्रीचें आनी माद्रीचें, पूण देवाचें कार्य जाण आसा दर एका
क्रिस्ती मनशाचे जाणें पयत स्नान घेतला आनी जाणें पयत स्नान घेतला तो क्रिस्ती कार्यान ताका वांटो मेळटा याज्ञिकी राजकी आनी प्रवादी आनी हेच आमी आयच्या वाचपांनी पळयता आयच्या पयल्या वाचपान लोक गुणगुणटा आनी लोक गुणगुणटा म्हणून मोजीस लोकांक एक फुडारी कशें मागता आनी देव मोजीसाक सांगता 70 जाणांक विंचून काड आनी 70 वाडलोल्यांक विंचून काडटा आनी तातूंतलो एल्दाद आनी मेदाद जे विंचूंक नासलेले पूण देवाची खबर ते परगोडटात भाकीत कोत्तात प्रितीच्या भयणी भावांनो देव मोजीसाक वा एरोनाक तांकां काडना ह्या 70 जाणट्यांक विंचून काडटा आनी तातूंतल्या भितर एल्दाद आनी मेदाद देवाचो वावर फुडें वता लोकांक चिंतूंक पासून नासलें तांकां देव आपणाची उतरां तांच्या वांटाचेर घालतात आनी शिवटपणान पळयता जुवांव जेजूक एक कंप्लेन कशें घेवन येता आमचे बरोबर भोव नासलोलो तुजे बरोबर सांगात नासलोलो मनीस तुज्या नांवान देंवचार काडटा आनी जेजू ताका कितें म्हणटा काय जो आमच्या आड ना तो आमच्या भागा आसा तोय आपलो वावर जेजूचो वावर फुडें वता प्रितीच्या भयणी भावांनो देवान आमकां विंचून काडल्यान वा आपणाचो वावर फुडें व्हरूंक भोव करून आमचे वागणुकेंतल्यान आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान आमी जेजूची रुपकारां जावंक गरजेचे प्रितीच्या भयणी भावांनो एकलो बिझनसमॅन आयलो एका पाद्रीशी आनी म्हणू लागलो फादर म्हणू लागलो आपणाक देवाचो आदार जाय हें म्हजें बिझनस लुकसाणान जायत गेलां म्हणटो तो मागता देवा लागीं मागता आनी देवा लागीं एक कावनंट कसो कॉन्ट्रॅक्ट कोत्ता देवा म्हजें बिझनस तो प्रॉस्परस तो जायत जाल्यार म्हजो चवथो वांटो हांव तुका दिता देव ताची मागणी आयकता आनी एक वर्स जाताच ताका बरी प्रॉफीट जाता सुमार 1 लाख प्रॉफीट जाता आनी 1 लाख प्रॉफीट जावन ताणें आपणें बासायलेलें पळय तें 25 लाख चवथो वांटो 25,000 काडटा आनी इगोजेक भेटयता देवाक दिता दुसऱ्या वर्सा ताची प्रॉफीट आनीक वाडटा 20 लाख प्रॉफीट जाता 20 लाख प्रॉफीट जातोच तो चवथो वांटो 5 लाख काडटा इगोजेक भेटयता तिसऱ्या वर्सा प्रॉफीट आनीक वाडटा 1 करोड जाता आनी 1 करोड जातोच मनीस इतली प्रॉफीट जातोच ताच्या दोळ्याचेर साय कशी येता वेता पाद्रीशी वेता आनी पाद्रीक म्हणटा फादर म्हणटा पळय म्हणटा आपणें हो कॉन्ट्रॅक्ट देवा लागीं केल्लो पूण पळय ह्या वर्सा म्हाका 1 करोड प्रॉफीट जाल्या 1 करोड म्हळ्यार चवथो वांटो 25 लाख इगोचेक हांव कसो दितलो येदो व्हडलो एमावंट हांव कसो दितलो तूं कितें तरी आयडिया आहा तुका तेन्ना याज्ञीक म्हणटा वय म्हजे लागीं बरी आयडिया आहा तो म्हणटा कसली हांव देवा लागीं मागता की तुका परतून प्रॉफीट फकत 1 लाख दी म्हणून आनी 1 लाख तुका प्रॉफीट तो दीत जाल्यार तुवें फकत 25,000 इगोचेक दिवपाक जाय प्रितीच्या भयणी भावांनो थोडे फावटी आमी आप स्वार्थी जाता जेन्ना देवाचो वावर येता देवाची सेवा करूंक जाय तेन्ना आमी आप स्वार्थी जाता सेल्फीश जाता देव आमकां इतलें सगळें दिता जाल्यार देवाच्या वावरान हांव कित्याक मिसळ जायना काय देव आमकां इतलो सगळो आशिर्वाद वतयता जाल्यार देवाक आमी कित्याक खरो मान दिना जायत संवसारी वस्तूंनी आमी गुल्ड जाल्लेले आसा आमच्या दोळ्याची साय काडून आमी हो वावर जेजूचें कार्य फुडें व्हरूंक वावरुया आनी हेंच करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान जेजूची कृपा आनी बळ मागुया आमेन सगळीं उबे रावया आमचो बाट एकाच देवाचो उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया सत मानता देवा सर्वपदिदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पयत आत्म्या वरवीं गर्भीत चलवलो आंकवार मरे ताय सल्मलो पोस पिला काल ताणें खोस सोंसले ताका कुसाळ सोडलो तो मेलो आनी ताका निपिकी पिलो
त्या मेल्यांतलो मध्ये देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोरपरिदा देवाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वतमंतां पयत आत्म्याक, कातोलीक पयत सभेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडेशे आमचे गोसो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आनी लोकिकांनी पवित्र सभेन सोपुर्नायेन आपले आपोवणे जिवंक तांकां गरज तितलें उत्तेजन दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. लोकिकांनी आपली मुन्यारपणां पवित्र सभेंत आनी समाजान उर्बेन चलोवंक आनी ती क्रिस्ताची म्हूण सदांच दिसून येवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. कोश्टाक आनी पिडेक सापडलेल्यांची सेवा करूंक लोकिकाची मुन्यारपणां आसात. तांचे वरवीं जायतीं बरेपणां जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. भोवमोगाल बापा थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. दर एक क्रिस्ती मनीस आपणाचें कार्य क्रिस्ती कार्य वळखून तुजे सेवेक आयती सांग. दर एका क्रिस्ती मनशाक तुजी कृपा आनी बळ फाव कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें तुमचें बलिदान सर परिदान देवपाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सोरेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाल बापा, तुज्या पुताच्या बलिदाना वरवीं आख्ख्या संवसाराची सोडवण करूंक तुजी खोशी जाली. संवसारी बेसान तुजे सोडवणेचें काम करूंक तूं आपयत आसाय ताचो वावर मानून घे आनी तांकां पवित्रतायेचो कोमीर सांग आनी जेजू क्रिस्ताच्या मोना भावान सगलो संवसार भरून ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं करपा दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सुरेस्पोत तुमचे सोवे आनी आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची कालचां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर कल्याणी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या सोलमान दिलो आमकां ताणें जोल नवो जिवीत नवे. आपल्या कोश्टा मना वरवीं सोडयली आमकां पात घातली. आपल्या पुनोन जिवनपणान जिखले आम सुमेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या मोहिमेवन सोर प्रवेशा वरवीं उखडली आमकां दारां सोर्गींची. देखून आतां सगल्या दुता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र, पवित्र, पवित्र
दोरभराचो सुरेस्पोत तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान तूं स्वर्गीय तुका सोय सोय सोरेस्पराचे नवीन ताका सोय तूं स्वर्गीय तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ईद आनी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी खूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परींच्यान जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणे कराराचें हें रगत पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारोतेले हे म्हज्या उगडासाक कोरात भावटाचो गुट परगोटुया तुज्या कुसार आनी पुनोवंचोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेच्या मनाचो आनी पुनोवंचोनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गौली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनोवंचोनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता अंकवार मरे देवाचे माई सांगाती भाग्यवन तुझे तिच्या पोती सांगाती भाग्यवन तो दुता भाग्यवन तुझे वास आनी सोरकांनी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोती ताचे सांगातात जी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातात त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदीदार बापा सर्वंतोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन आमच्या सुरुंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बस आनी आमकां तारीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंशेन उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आगांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुवें सगळ्या एकवटान सांबाळ तुजी येतानी रासवो चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं आनी तुमचेय सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती
शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाप्पा, तुजे कृपेचे बोथेन आनी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात तुवें आमकां दिलाय तो वांटो घेवन आमी तुका प्रार्थताव. संवसारी राठावळींनी आसलेलीं तुजीं भुरगीं शिव आटमणाच्या स्वताच्या धिरादीक साक्षीदारां जावं आनी ताचे वरवीं तुजी पवित्र सभा संवसारांत आपलें काम सदां व्हडे सुसुडायेन चलून व्हरूं. आमी मागतांवचे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.